गोंयच्या राज्यपालाचे कचेरेक माहिती हक्क कायदो लागू. गोंयच्या राज्यपालाची राजभवन कचेरी आरटीआय कायद्याखाला म्हणून मुखेल माहिती आयुक्ताचो निवाडो. राजभवनात भौशीक माहिती अधिकारी नेमचो म्हूण CICचो आदेश. राजभवन आरटीआय खाला माहिती दिना म्हूण एक्टिविस्ट फिर्याद घेवन CIC कडेन गेल्लो. गोंयचे राजभवनांतल्यान आरटीआय खाला कांयच म्हायती मेळना म्हूण एक्टिविस्ट आदोगाद आयरिशान CIC कडेन कंप्लेंट केल्ली. हे कागाळीची दखल घेवन गोंयच्या CICन ही अर्ज काडल्या. भौशीक अधिकारिणी कक्षे खाला येवनय राजभवनांतल्यान राज्यपाला कडच्यान सामान्यांक कांयच म्हायती मेळना म्हूण आयरिशान CIC मुखार फिर्याद व्हेल्ली. Goa's Chief Information Commissioner has today finally delivered his order on the complaint filed by me over the non-compliance of the RTI Act by the Goa Raj Bhavan. The Chief Information Commissioner has allowed my complaint, and in my complaint I had made three prayers. One is that to give directions to the Raj Bhavan to immediately appoint a PIO. My second prayer was that the Raj Bhavan be directed to make the mandatory disclosures publicly as required by the RTI Act. This is good news today for the very foundation of the RTI Act, which was meant to ensure transparency and accountability in public life. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. IT पार्काचे काम सध्या नेटान चल्लां. कामाधंद्या निमतान फॉरेनांत स्थायीक गोंयकारांक परत गोंयांत येवन स्थायीक जावंक बरी संद मेळटली म्हूण IT मंत्री रोहन उलयला. चिंबला सध्या खंय IT खात्यान फक्त 10 एकर जमीन वापरल्या. लोकांनी बेठोच बोवाळ करचो न्ही, पयलीं खंय सारको अभ्यास करचो. गोंय इकॉनॉमी जेन्ना आमी म्हणटा गोंयची इकॉनॉमी आनी गोंयची इकॉनॉमी बरोबर गोंयकार आमचे दोनी समज पळयले जाल्यार नॉलेज बेस्ड डेस्टिनेशन करपाचें सरकारान थारायलां. आनी नॉलेज बेस्ड डेस्टिनेशन करता आसतना IIT जावं NIT जावं आनी IT आर मेजरली फोकस्ड अपॉन which today can create employment directly, indirectly, opportunities for self-employment, creating business opportunities, आणि ते सगळे पळोवन लास्ट 18 म्हयने आमी काम चालू दवरलां. जांकां ह्या लोकांक घराचे दनपारचें जेवण आनी रातचें जेवण आनी बाकीचें सगळें जेन्ना ऑर्गनायज्ड मेळटा ह्या 4-5 जाणांक तेन्ना तांकां पोटाची दूख कळना. पोटाची दूख कळटा जाल्यार त्या भुरग्यांक जे आज गोंय सोडून आवय बापायक सोडून गेल्या ते परत येवंक सोदतात. त्या भुरग्यांक जांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना तांकां दुखता आनी सरकाराक दुखता कित्याक सरकाराक हांचे पडिल्लें आसा करूंक सोदता म्हणून. आज पर्यंत समज कांयच फुडें सरूं ना जाल्यार आमी कितें दाखयतले आनी कितें करूंक शकतले. बट इट इज आवर पार्ट ऑल्सो टू वर्क टुगेदर, टेकिंग एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द विलेज पंचायत ऑफ चिंबेल टुगेदर विथ द पंचायत मेंबर्स, एक्सप्लेनिंग टू देम वॉट वी आर कमिंग विथ. पंचायत आमचे कडेन आयली, पंचायतीन आमकां सांगलें आमकां चिंबला आमकां हेल्प जाय पडटलो, आमचे भुरगे तरणाटे बेकार आसात, आमकां गांवांत ऑपॉर्च्युनिटीज ना आनी आमचो गांव सदांच फाटल्यान उरला म्हणून. 150 एकर लँडान आमी फक्त 10 एकरूच डेव्हलप करतले पयल्या फेजीन. 10 एकर म्हणजे 40,000 स्क्वेअर मिटर. 40,000 स्क्वेअर मिटर कसो रूप येतलें ताज्या खातीर पयलीं सर्वे करचो पडटा. सर्वे करपाक क्लिनिंग करचें पडटा, जी श्रब्स थंय आयल्या ती. सर्वेचो टेंडर जावन सर्वेयर अपॉयंट जाला. सर्वे कामा खातीर क्लिनिंग रस्तो करून मशीन भितर घेवन श्रब्स क्लियर केल्या, कित्याक कॉन्टूर बाकीचे सगळे चॅक करचे पडटा. जे विद्वांत लोक गेल्यात तांकां आनी जे कोण ते अशे येवना आशिल्ले तांकां सांगूंक सोदता हांव की पयलीं हें समजून घे कित्याक गेल्ले ते. दुसरे कन्सल्टंट अपॉयंट जाला रस्तो बाउंड्री हें करपाक, मार्किंग करपाक. तिसरो कन्सल्टंट पयर अपॉयंट जाला अबाउट 8-10 days बॅक, जो आमकां कन्सेप्ट ड्रॉइंग दितलो. जेन्ना कन्सेप्ट ड्रॉइंग आमचे कडेन येतलें तेन्नाच आमी गांवांक कितें तरी दाखोवंक शकतले, आमच्या पंचायतीक दाखोवंक शकतले, आमदाराक दाखोवंक शकतले, जे आमी IT समज चिंबेल म्हणटा जाल्यार कितें करूंक सोदतात ते. गोंयचे BJPची अधिकृत वेबसायट कोणे तरी हॅक केल्या म्हणून सोमारा बोवाळ पडलो.
कांय नॅशनल मिडियांनी खबर पातळी आमी वेबसायट पळयता म्हणसर गोवा BJPची वेबसायट होम पेजीर अंडर मेंटेनन्स म्हूण दाखोवंक लागली. रिपोर्टा प्रमाण हॅकर्सांनी वेबसायट हॅक करून खंय पाकिस्तान जिंदाबाद म्हूण घाल्लें. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.